दिव्यवाणी 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 मगच्या भाव भयणीनो हांव इस्रायल रेतीर दिवन गेल्ल्या वेळार थंय एक भाव म्हाका सदांय मेळटालो आनी जेजूच्या मोगा विशयांत जेजूचो मोग ताच्या कितलो काळजांत आसा म्हणना आनी ताणें खंय सरमांव आयकल्यात खंय ताका काळजा लागिल्लें खंय ताणें मागण्यार तो गुंड गेल्लो आनी भुरग्यांक ताणें कल विशय सांगिल्ली ती सगळी तो म्हाका सांगतालो. आनी म्हाका इतले फावटी मेळ्ळो जाल्यार तो उलयतालो. मग हांवें कल सरमांव सांगलें पळय तें ताका कशें मतीक लागलें पळय तें तो चड आनी चड म्हजे लागीं उलयतालो, जेजूचो मोग उलयतालो. तशेंच गल्फाक गेल्ल्या वेळार एक मलयाळी येतालो आनी तो येवन म्हाका ते मिसावर सांगिल्लें सरमांव येवन म्हजे कडेन लागीं तो शेअर करतालो. मागीर एकलो महाराष्ट्राचो मराठी इंजिनियर तोय तसोच हांवें त्या दानियेलाच्या विशयांत सांगिल्लें. म्हाका दानियेलाचो बूक भारी मोगाचो आनी हांव मस्त भशेन तो वाचला, पूण तुमी ह्या सांगिल्ली तें चिंताप म्हाका कित्याक येवना म्हणून तो म्हजे लागीं उलयतालो, मेळोन डिस्कस करतालो. म्हज्या रुमाडेर रावचें वचोन मीस जाल्ल्या क्षण थंय बसोन म्हजे कडेन ऑफिसा लागीं चर्चा. तशें आनी हांगाय आमच्या मागण्याच्या ग्रुपांत आहात थोडीं मागण्याक येतात हांगा, पूण थोडीं चड गुंडायचे जेजूच्या मोगा विशयांत उलयतात. देखून मोगाच्यानो जर तर तूं जेजूच्या मोगा विशयांत चड आनी चड उलयताय जाल्यार पवित्र आत्मो तुजे थंय वर्त्या रितीन रास करता. ताचें आजारपणाचो प्रकाश तुज्या जिबेर तावन वळटा. ताचें पवित्र आत्म्याचें आजारपण ती जेजूची सुवार्ता आमकां दिल्लो पवित्र आत्मो. त्या पवित्र आत्म्याचें आजारपण तुजें तें आसा म्हूण दिसून येता जेजूच्या मोगा विशयांत उलयतना. देखून मोगाच्यानो आमी थोडे गुर्तू कळले पवित्र आत्मो म्हजें थंय आसा म्हणल्यार गुर्तू कळले गे म्हूण. देवाचे उतार कळले गुर्तू दिता तुजे लागीं पवित्र आत्मो आसा म्हूण देवाचें उतार थोडे गुर्तू दिता आनी तो कळले गुर्तू. पयलो गुर्तू जावन आसा मोगाच्यानो म्हाका साल्वासांव आसा म्हणून तुका निकट्ट भोगता. हांव मेल्यार सर्गाक येता म्हणल्यार पवित्र आत्मो आयिल्लो आमकां सर्गा व्हरूंक. तो देव जेजू थंय आमकां बळ अदीक करूं, बावार्थ आमचो बळ अदीक करूं. देखून तुका कॉन्फिडन्स जाता, कॉन्फिडन्स इन सल्वेशन. देखून पवित्र आत्मो आमकां हर एका दिसा कळीत करता म्हाका साल्वासांव लाभलां जेजून हाडलें साल्वासांव जेजू कुर्सार मेलो आनी ताच्या अमूल्य रक्तान म्हजें पातकां धुल्यांत जेजू पुनर्जन्मपण जालो आनी म्हाका सर्गाच्या रास ताणें आसा केलां. म्हाका तें निघंट करून दिलां, सर्गाचें दार म्हाका उक्तें आसा म्हणलें तुका आमकां तुका भोगता. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मो आमकां साल्वासांव जोडूंक आशेवचो. आमी साल्वासांव जोडीचे म्हणून ताची आशा आनी तो काळजा भितर आसतना ते म्हाका निघंट कॉन्फिडन्स आसा म्हाका साल्वासांव आसा म्हणून. रोमाघरा बरयल्या पत्रांत 8 अध्याय 16 श्लोक सांगता पवित्र आत्मो आमकां कळीत करता आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण. देवाचे उतार सांगता पवित्र आत्म्यान आमकां कळीत करचें हांव कोण गी म्हूण, हांव देवाचें बाळ म्हूण तो आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण तो कळीत करता आनी आमी देवाक सर्वाल्लीं. देखून आमी देवाक सर्वाल्लीं देखून ह्या संवसारा उपरांत आमी देवाच्या बगलेक आसता हें कॉन्फिडन्स हाडटा म्हाका निरंतर. देखून पवित्र आत्मो निरंतर सांगता आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण. आमकां तो कॉन्फिडन्स सांगता, निघंट सांगता आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण तो आमकां सांगता. पूण दुस्मान आमकां दुबावाचें बी घालता. दुश्टी सकत, खोटी सकत, ती वायट सकत आमचो दुस्मान दुबावाचें बी आमच्या काळजान वमता, मोतींत वमता. अशें भितर स्ट्रगल जाता, म्हजें इन्नर डायलॉग सुरू जाता. हांव साल्वासांव जाता गी ना भितरल्यान संभाशण जाता. साल्वासांव म्हाका लाभता गी साल्वासांव म्हाका लाभना गी, हांव बचाव जाता गी हांव बचाव जायना गी म्हूण. देखून बरें आनी वायट विशयांत बऱ्या आनी वायटा विशयांत म्हज्या थंय संभाशण जाता. एक घडये आमी चिंतून पळया आमी देवा सर्वाल्ल्यांक गी म्हूण एक घडी आमी चिंताव आनी एक घडी आमी देवाक सर्वाल्लीं न्ही. देखून यू बिलॉंग टू गॉड म्हणून म्हाका भोगता गी
यू बिलॉंग टू गॉड. तूं देवाक सर्वल्लो, हांव देवाक सर्वल्ली म्हूण तुका वळखता गी. कॉन्फिडन्स आसा गी, हांव देवाची म्हणून, हांव देवाचें बाळ म्हूण कॉन्फिडन्स आसा गी. आंतरीक शांती आसा तर, हांव देवाचें बाळ म्हणटाना तुका आंतरीक शांती आसा तर तूं तुजें तें पवित्र आत्मो आसा म्हणल्यार असो व्हडलो गुर्तू हांव देवाचें बाळ म्हूण तुज्या तोंडांत मतींत केदाळे येता. तुज्या चिन्ना करण्यांनी हांव देवाचें बाळ म्हणून तुका बगता. तर तुका एक व्हडलो गुर्तू पवित्र आत्मो तुजें तें रास करता म्हणलो व्हडलो गुर्तू. देखून पवित्र आत्मो तुजें तें रास करता म्हणलो व्हडलो गुर्तू हो. देखून मोगाच्यानो आमी पवित्र आत्मो म्हजें थंय रास करता गी, पवित्र आत्मो म्हजें थंय आसा गी, पवित्र आत्मो म्हाका देवाचें बाळ म्हणल्यार म्हाका जागयता गी. वो गुर्तू आसा जाल्यार हांव देवाचें बाळ म्हणलो गुर्तू म्हजें थंय आसा जाल्यार पवित्र आत्मो म्हजें थंय रास करता म्हणल्यार निगंट. एक पयलें जालें. दुसरो गुर्तू जावन आसा पवित्र आत्मो म्हजें थंय रास करता म्हणल्यार गॉडली कॅरेक्टर म्हणटा आमी. गॉडली कॅरेक्टर म्हळ्यार देवोतू साल म्हजी, देवोतू साल, देवोतू नडते म्हजे, देवोतू गॉडली कॅरेक्टर. गलातिकारां बरयल्या गलातिकारां पयल्या पत्रांत 5 अध्याय 22 and 23, गॅलेशियन 5:22-23 काय सांगता म्हळ्यार देव पवित्र आत्मा म्हजें थंय असलें फळ दिता म्हाका. पवित्र आत्मा म्हाका असलें फळ, पवित्र आत्मीक फळ दिता. आत्मीक फळ मोग, आत्म्याचें फळ संतोश, आत्म्याचें फळ शांती, आत्म्याचें फळ पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा स्वस्तिकाय, पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा दयाळाय, पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा बळेंपण, पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा बरें करचें, बरें चिंतचें, बरें उलोवचें, बरें. पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा विश्वासपण आनी निमाणें नवें पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा स्वादामान, म्हज्यो खोट्यो वडण्यो दमून दवरच्यो. तशें देखून मोगाच्यानो मोग संतोश शांती पवित्र आत्म्याचीं फळां, स्वस्तिकाय दयाळाय आनी बळेंपण हीं पवित्र आत्म्याचीं फळां. बरेंपण, विश्वासीपण, विश्वास दवरचो, विश्वासीपण आनी स्वादामान हीं पवित्र आत्म्याचीं फळां. देखून थोडे फावटी थोड्यांक ओली वाचा सकत आसा गी अशें उलयतात की, थोडे असलो प्रसंग दितात की, थोडेशे गूण करता म्हणटात की, थोडे ओलें प्रवादपण करतात की, प्रोफेसी करतात, थोडी अशें उलयतात. पूण ही सगळें कॅरिज्मा कॅरेक्टर न्ही, हो संकेत न्ही पवित्र आत्मा आसा. एकलो बरो सरमो दिता जाल्यार ताचें तें वर्त्या मापान पवित्र आत्मा आसा म्हणलो संकेत न्ही, जायना. पूण एकलो तें कठीण भावार्थ आसा, कठीण जेजूचो मोग आसा, एकलो असो स्वादामान आसा, चकोडी वायट संगतींत कंट्रोल केल्यात, एकलो असो विश्वास कठीण आसा जेजू थंय, दयाळाय स्वस्तिकाय कठीण आसा, ते कॅरेक्टर थंय पवित्र आत्मा आसा म्हूण दाखयता. पूण व्हडलो सरमो सांगल्या वेळार ताचें तें पवित्र आत्मा आसा म्हणल्यार तें गुर्तू म्हणून लेगीत ना, पवित्र आत्म्याचें फळ न्ही आसूंक पुरो. पूण कॅरिज्मा न्ही, कॅरेक्टर पवित्र आत्मा आसा म्हूण दाखयता. थोडे व्हडलें करतात पूण तांचें तें पवित्र आत्मा निज आसा म्हणून आमकां मागीर तांणी करचीं थोडीं दुसरीं कर्तवां तीं पवित्र आत्मा आसा म्हूण दाखयनात. देखून लोक पवित्र आत्मा आसा म्हणून प्रिटेंड करी येता लोकांक प्रिटेंड करता. लोक पळोवन दी म्हणून हांवें प्रिटेंड करी येता पवित्र आत्मा म्हजें थंय आसा म्हूण. पूण म्हजें प्रूफ केलें पवित्र आत्मा आसा म्हूण. म्हजें कॅरेक्टर, म्हजें साल नडते कशें जियेताय, देव तूं जिनी दाखयता तुजें तें पवित्र आत्मा आसा गे ना गे म्हूण. व्हडलो देव सरमाव न्ही, व्हडलें देव खाली व्हडलें केलें न्ही. तातूंत मागीर तुवें प्रिटेंड करी येता लोकां मुखार व्हडलो म्हणून. देवान दिल्लें तुका उलोवचें देणें व्हडलें सांगून पवित्र आत्मा तुजें तें त्या प्रमाणे आसा बरी दिवन जियेनासतना तुवें व्हडलो सरमाव दियेत. पूण प्रूफ केलें तुजें तें पवित्र आत्मा, तुजें कॅरेक्टर, तुवें जियोवची जिणी, तुजें पवित्र आत्मा आसा जाल्यार ती जिणेन तूं दाखयताय. देखून देव तूं जिणी, स्पिरितान बरयल्ली जिणी. तशें थोड्यांक दुबाव, कठीण दुबाव तो दुबाव म्हूण सांगल्यार तांकां कठीण दुबाव. मागण्याचे मनीस म्हणटात दुबाव, हेरांचेर दुबाव, ताचेर दुबाव, हाचेर दुबाव. मागणें करचे बदला दुबाव चड. देखून कठीण मोगाचें न्हू. देखून देव तुजी न्ही साक्ष तुजें थंय पवित्र आत्मा आसा म्हूण. तिसरें गुर्तू मोगाचें न्हू. तिसरो गुर्तू कोलो कठीण आशा, देवाचें उतार प्रसार करूंक, हेरांक सांगूंक आशा. आतां हांवें सांगलें पळय मोगाचें न्हू, थंय एक गेलो मराठी आसुल्लो आबुधाबी, म्हाका मेळ्ळो तो आबुधाबी. आनी थंय सरमाव आयकून म्हजेरशीं आयलो आनी म्हणलो आनी काल म्हळ्यार देवाचे उतार तो म्हणलो तें दानियेलाची हांव इतले फावटी वाचतां म्हणून म्हाका तें येवना तुमी सांगिल्लें.
दानियल कसो बचाव जालो गी म्हूण हांवें ताका सांगलें. ताणें वाचलां, हांवें सांगल्या रितीन ताका अर्थ जालें, ताका अर्थ जावनातलें. देखून कठीण आशा देवाचें उतार हेरां लागीं उलोवंक सांगोवंक, हेरांक सांगोवंक, तूं पयलीं तुज्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक, तुज्या पत्नीक या तुज्या पतीक, तुज्या आवय बापायक सांगोवंक, तुवें आयकल्लें देवाचें उतार सांगोवंक. कशें तुका प्रमोशन जाल्ल्या क्षण फोन करून सांगताय पळय हेरांक, तशें तूं देवाचें उतार आयकल्ल्या क्षण तूं हेरांक सांगताय जाल्यार पवित्र आत्मो तुजे थंय रास करता. पवित्र आत्मो तुजे थंय रास करता, रास करता. देखून तूं पवित्र आत्मो, तुमी पवित्र आत्मो घेतल्यात म्हणटा देवाचें उतार धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत अध्याय 1 श्लोक 8 1:8 ॲक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स 1:8 तुमी पवित्र आत्मो घेतल्यात तेन्ना तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. आळे म्हजे साक्षी म्हळ्यार म्हाका साक्ष दितल्यात, म्हजे उतार तुमी प्रसार करतल्यात, म्हजे साक्षी जातल्यात. सगळ्यांक म्हजे विशीं तुमी सांगतल्यात, सगळ्यांक म्हजे विशयी सांगतल्यात. देवाचें राज प्रगट करूंक तुमकां कठीण आशा आसा. तांकां धैर्य मेळटा, तांकां पॅशन भितर तुजें तें जाता. पॅशन म्हूण सांगल्यार एका तराची ओडणी ओडटा तुका देवाचें उतार सांग, देवाचें उतार सांग. तुवें काम करच्या जाग्यार तुज्या कलीग सांग, तूं सांगताय, तुवें काम करच्या जाग्यार तूं सांगताय, आनी तूं तुज्या कुटुंबाच्या सांगताय, तुज्या फोनार उलयताल्या फ्रेंड्सांक तूं सांगताय, देवाचें उतार तूं प्रसार करताय. कित्याक म्हळ्यार तुका पॅशन तें, इतलें पॅशन गी तुका देवाचें उतार सांगूंक, इतलें ओडटा गी तुका देवाचें उतार सांगूंक, तूं देवाचें उतार तेरांक प्रगट करताय. मग अशें न्हू तुका तुका पळयतात पूण तुज्या तें आसा म्हणलो व्हडलो गुरूत म्हळ्यार देवाचें उतार आयकोंक वयली आतुराय देवाचें उतार आयकोंक तुजें आतुराय. दुसऱ्यान देवाचें उतार जाणा जावंक, तूं देवाचें उतार कितलें जाणा जाताय, सरमांव आयकोन गी, देवाचें उतार वाचून गी, यारांनी सांगिल्लें आयकोन गी, ह्या मिसाचें हर एक दिसा इंट्रोडक्शन आयकोन गी, तूं तूं जाणा जाताय देवाचें उतार जाणा जाताय. मागीर देवाचें उतर आयकोनची उर्बा, जाणा जावची उर्बा तुका मेळटा. मागीर तुका देवाचें उतार गाजोवंक हेरांक सांगोवंक कठीण आशा ती आशा आसा. ही आशा दाखयता पळयत पावन तुजें थंय रास करता म्हणल्याची आशा, गुर्तू, व्हडलो गुर्तू हो. देखून सांडून गेल्ल्यांक फाटीं हाडूंक, बावट सांडिल्ल्यांक फाटीं हाडिचें. बावट सांडिनात आतां मिसा वसानांत, आनी तुजे फ्रेंड्सां मिसा वसानांत, तुजे कलिग्स मिसा वसानांत, तुजे भुरगे मिसा वसानांत, तांकां परतून बावडटा थंय फाटोवंक, तांचे थंय बावडटाचो उजो आसा कर तो जळोवच्या बरी करूं. कठीण आशा तुका, कठीण आशा, ती आशा तुजे थंय जळटा. आशा आसा मस्तो आशा, ती आशा जळटा, आशा तुजे थंय आसा. ती आशा कठीण आहा जाल्यार तुका पळयतात म्हूण तुजें थंय रास करता म्हणल्याचें ती संकेत, व्हडलो संकेत तो जावन आसा. पळयतात म्हूण तुजें थंय रास करता म्हूण. चवथें मोगाच्यानो, चवथें पळयतात मग तुजें थंय आसा म्हणल्याचें संकेत कलो म्हळ्यार थोड्यांक तें कळटा मोगाच्यानो. आमच्या मागण्याच्या ग्रुपांत आसात, एक पाद्रा बी थोडे फावटी बसून ते खालें गी म्हणून पळोवंक आयल्यात. एका पाद्रा बसून दुसऱ्यान सांगलें, तेय पाद्रा बाय येयल्ले हांगा आमच्या मागण्या थंय बसले, आनी ती कित्याक तशें तांकां हें स्पिकींग इन टंग्स म्हळ्यार खालें गे, स्पिकींग इन टंग्स भासांचें देणें खालें गे म्हणून ते पाद्रा बायल्यात हांगा बसल्यात आमचे वड्डीचे. ते एक प्रोफेसर आसले, नावाडिकाचो प्रोविन्शियल आसले. ते येवन मागण्या बसून तांणी म्हजे कडेन सांगलां, ना तिका पळयतात बॉळ आसा, कठीण बॉळ आसा तेजे थंय म्हणून. देखून हें आतां स्पिकींग इन टंग्स हें देणें सगळ्यांक आसा जाय म्हणून ना, हें ताणें कोणा वेंचून काडलां तांकां दिलां. देखून सगळ्यांक हें देणें आसा, सगळ्यांनी टंग्सांनी करचें म्हणून ना. एका पळयता हांव थोड्या कडेन मागण्या येताना 500-1000 लोक आसतात थोड्या कडेन 800 आयिल्लो आसा फिरगजांनी रती दिवंक गेल्यार. थोड्यांक हें देणें आसा ती मागतना कळटा आमकां, खोले भासांचें देणें, खोले शब्द उलयतात आनी कशें मागतात म्हणून. तें आसल्यार संकेत पळयतात मग बळान तुजें थंय रास करता, तुज्या काळजांत, तुज्या मनांत, तुज्या स्पिरिटांत पळयतात मग बरोवन तुजें थंय रास करता म्हणल्याचें अर्थ. देखून धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत 2 अध्याय 30 आनी 2 ॲक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 2 वर्स 32 and 33 बसयल्लो पळयतात मग तुमचेर देंवतलो. वय बापात हांव तो बापात हांव दडलो बसयलो आत्मो बापात हांव तुमचे थंय देंवतलो. हें तुमी आयकतात आनी पळयतात. बसयल्लो पळयतात मग तुमी तुमचेर देंवतलो आनी पळयतात म्हण बसयले ती मागतेली आनी हें तुमी आयकतल्यात आनी पळयता, आयकतल्यात आनी पळयतल्यात. पळय सभेन मागचें तुमी आयकतल्यात म्हळ्यार बसांनी उलोवचें तुमी आयकतल्यात आनी पळयतल्यात म्हळ्यार पळयतात म्हळ्यार उज्यांच्या जिबांनी पळयतात आमचेर देंवतलो तुमी पळयतल्यात.
आनी आयकतल्यात विश्वासान बरोवन पळयतात्म्यान बरोवन मागतना बासांनी मागतना तें तुमी आयकतल्यात म्हूण देवाचें उतार सांगता. पयल्या कोरिंथीक बरयल्या पत्रांत 14वो अध्याय 39 फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 14:39 सांगता, प्रवाद करूंक उर्बेस्त जाया, प्रवाद करूंक उर्बेस्त जाया, बासांनी उलयतल्यांक आडय नाकात म्हणून सांगता. देवाचें उतार सांगता कोण पळय बासांनी उलयतात तांकां आडय नाकात, उलोवन दिती देवाच्या बासांत उलोवन दिता तें म्हूण. कोरिंथीकारा बरयल्या पयल्या पत्रांत पयलें पत्र 14 अध्याय 2 श्लोक 14:2 फर्स्ट कोरिंथियन 14:2 लोकांनी ती भास अर्थ जाय, ताणें उलोवची भास लोकांक अर्थ जायना. बासांनी उलयतना तूं देवा लागीं उलयताय, ती मिस्तेरान बरोवन बासांनी उलोवची मनशां मिस्तेरान बरतात, मिस्तेरान बरोवन ती उलयतात. ती संवसारी भास न्हय, ती संवसारी भास आमकां अर्थ जावची भास न्ही, ती दैवीक भास ती. देखून केदाळा तूं भासांचें ज्ञान आसा, तूं उलयताय, तूं पळयतात तुजें थंय आसा म्हणलो व्हडलो गुर्त. पंचवें जेजूचो कठीण मोग हांवें वडोवन सांगल्या बरी. रोमाघरा बरयल्या पत्रांत 5:5 R5:5 रोमाघरान बरयल्ल्या पत्रांत 5:5 अध्याय 5 श्लोक. देव आमचो मोग करता कित्याक ताणें आमकां पवित्रत्व दिला आनी आमच्या काळजांनी तसो मोग भरच्या पासो आमकां देवाचो मोग जेजूचो मोग आमच्या काळजान बरोवन वमतात आमचो करूंक आमकां कुमोकीदार दिला, कुमोकर हेल्पार दिला. जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवन आमी वता जे म्हणून पवित्रात्म्याचें वरदान आमकां दिलां, पवित्रात्म्याचें गिफ्ट आमकां दिलां म्हणून देवाचें उतार सांगता. रोमन्स 5:5 तुजें थंय एक कठीण मोग जेजूचो तो उपजाशें करताय पवित्रात्म्याच्या बळान, पवित्रात्म्याच्या सक्तेन, तुज्या मागण्यान तुजें थंय एक कठीण जेजूचो मोग, कठीण तारान कठीण जेजूचो मोग, ए पॅशनेट लव फॉर जिजस तुजें थंय उपजाशें करता पवित्रात्मा. आनी जेजूचो मोग तुज्या काळजांत बांदून हाडटा तुज्या काळजांत जेजूचो मोग डेवलप करता, बांदून हाडटा. पवित्रात्मा जेजूचो मोग केल्ल्या बरी कोणें मोग केला? पवित्रात्म्यान जेजूचो मोग केल्ल्या बरी कोणें मोग केला? देखून पवित्रात्मा जेजूचो मोग केलो तुजें थंय पवित्रात्मा जाल्यार तुवें जेजूचो ताणें केल्या बरी तुवें जेजूचो मोग करताय. पवित्रात्मा कठीण जेजूचो मोग करता, जेजूच्या मोगान तो भरला. देखून पवित्रात्मा तुज्या आयला जाल्यार तो जेजूचो मोग तुज्या काळजांत ती वळोवन येता, तुज्या काळजांत तो दवरता. पवित्रात्मा तूं ताच्या तसो जेजूचो मोग तुज्या काळजांत दवरता आनी तें चड करता. फॅन द फ्लेम ऑफ लव, ही फॅन्स द फ्लेम ऑफ लव. तो फुंकून पळय इल्लोसो उजो जाल्यार कट्ट्यो आनी सोण्णांक घालून आमी उजो पेटाचें करता, तशें पवित्रात्मा जळाशें करता. जेजूचो मोग म्हजें थंय जळाशें करता. तुजें थंय जेजूच्या मोगाचें ऑब्सेशन आसल्यार, जेजूच्या मोगाचें ऑब्सेशन म्हळ्यार जेजूचो मोग करचें तूं उलयताय, चिंताय, उठतना बसतना जेजूचो मोग उलयताय जाल्यार ऑब्सेशन तुजें थंय जेजूच्या मोगाचें भरलां जाल्यार, जेजूचो मोग धरून घेतल्यार तुजें थंय पवित्रात्मा आसा म्हणलें निगंट दाखयता. तुजें थंय जेजूचो मोग तूं चड उलयताय जाल्यार, जेजूचो मोग तूं करताय जाल्यार तुजें थंय पवित्रात्मा म्हणल्यार सो निगंट गुर्तू, व्हडलो गुर्तू म्हळ्यार जेजूचो मोग. तूं सोम्या विशीं उलोवचें रावयनाय, सोम्याच्या विशयांत उलोवचें रावयनाय. मोगाच्या बाबयनीनो आमी एक पाद्राबा चर्चीन गेल्ल्या. तो पाद्राब कॅरिझमॅटीक पाद्राब. ती सिस्टर वाराणसीची तेंची आयल्या हांगा खंय चेडवां भुरगीं तांच्या गोंयांत मेळटात गी म्हणून पयलें येणें मेळटलीं. वो पाद्राब सगळो दीस ही जेजूच्या विशयान तिचे कडेन उलोवन आसा. आनी हांव थंय पावतना 11 वरां हांव सकाळीं बसुल्लो, ताणें म्हाका मिसाक आपयलें सांजेर मीस आसलें आनी थंय पावतना 11:30 वरां ताणें म्हाका सकाळीं आपयलें. हांव सकाळीं फांत्याच्या बसार गेलो, थंय पावतना 11:30 वरां ही सिस्टर सकाळीं आयली, ताच्या लागीं बसल्या आनी वो जेजूच्या राजा विशयांत तिका सांगता. मीस जाल्या उपरांत काल्याक तुमी चेडवां भुरग्यांक व्हरतात, तांकां देवाचें राज जेजूचो मोग करून शिकयतात गी म्हणून तो तिचे कडेन सांगता येता जेजूच्या मोगा विशयांत. आनी 11:30 वरांत एक तिका पियेले गी तूं म्हणून 8 वरांचेर ती गेल्या. 11:30 वरांचेर तो हांव आयलो म्हणून भितर च्या करून सांगूंक गेलो. तोय पियोना, सिस्टराकय दिवना. मागीर 11:30 वरांचेर 12 जातना आमकां त्या गांवकी च्या मेळ्ळी. देखून मोगाच्यानो ह्या नमुने जेजूचो तो उलोवचें रावयनाय, तूं बिलकूल उलोवचें रावयनाय. ती फ्रेंड्सां लागीं, इश्टां लागीं, सैऱ्या धैर्या लागीं, इश्टा मंत्रा लागीं आनी कलिग्सां लागीं, सापाटी लागीं, कोवर्कर्सां लागीं तूं उलयताय जेजूच्या मोगा विशीं. देखून जेजू 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 जेजू
जेबियर जेजूत पवित्रात्मा आयिल्ल्या जेजूक महिमान दिवंक खातो पवित्रात्मा आयिल्लो, जेजूक महिमान दिवंक, जेजूक साक्ष दिवंक, जेजूच्या मोगाक साक्ष दिवंक. जर तर तो तुज्या थंय आसा, तूं जेजूच्या मोगाक साक्ष जाताय, तूं मोगा देवा जेजूच्या मोगाची साक्षी जाताय. तोच पवित्रात्मा तुज्या थंय आसल्यार तुज्या तोंडांत तुज्या तोंडान जेजूचो मोग वळटा, तुज्या उतरांनी जेजूचो मोग वळटा, तुज्या करण्यांनी जेजूचो मोग वळटा आनी तूं जेजूक महिमा दिताय. तुज्या तोंडांत, तुज्या उतरांनी, करण्यांनी जेजूक महिमा जेजूक महिमा तूं दिताय. देखून जेजू बिकम्स ऑब्सेस्ड इन यू. जेजूचें नांव, जेजूचो मोग तुज्या थंय बरोवन उमटता. देखीक दीस इज कॉल्ड होली ऑब्सेशन, होली ऑब्सेशन वीथ जीजस. तूं जेजूक चिंताय, जेजूक उलयताय, जेजूक जियेताय, जेजूक तूं चिंताय, तूं सगळो जेजूक चिंताय काम करच्या जाग्यार आनी परा. जेजूक तूं उलयताय आनी जेजूक तूं जियेताय, जेजूक जियेताय. देखून यू थिंक जीजस, यू स्पीक जीजस and you live Jesus. You want to know and share about Jesus. You share Jesus. देखून चवथो सांग गुर्तू जावन आसा मोगाच्या न्हू. चवथो, सिक्स्थ, सवो गुर्त जावन येता. सताची जाणवाय तुका भरता. तुका सताची जाणवाय नॉलेज ऑफ ट्रूथ तुका तुज्या थंय बरोवन येता. जोनच्या पत्रांत पयलें पत्र 2 अध्याय 20 आनी 7 श्लोक सांगता. 1 John chapter 2 verse 27. तुमी पवित्र आत्म्याक घेतला, तुमी तुमचे थंय पवित्र आत्मो जियेता, तो तुमकां सगळ्यांक शिकयता. आनी कोणें शिका जाय आनी कोणें शिकाय जाय, कोणें तुका तो शिकयता. तुका कोणेंय दुसऱ्यान शिकयचें म्हणून ना, दुसऱ्यान शिकयचें म्हणना, पवित्र आत्मो तुका शिकयता जेजूचो मोग. तेन्ना तूं जेजू थंय रावताय, सत तूं काळजांत घेताय, सत तुका चलयता, सत तुका उलयशें करता, सत तुका बरीं कामां करशें करता, सत तुज्या काळजांत बरोवन वळटा. देवाचे उतार गूंड तूं अर्थ करताय आनी पवित्र आत्मा रक्ता विशीं, सता विशीं अर्थ करून खणयताय. पवित्र जेजूच्या रक्ता विशीं, पवित्र रक्ता विशीं सत तूं अर्थ करून खणयताय. पवित्र क्रुसा विशीं तूं सत अर्थ करून येताय. आनी होलिनेस, पवित्रपणा विशीं, होलिनेसा विशयांत तूं सत जाणा जाताय. हें तुजें बोधीक करून घेताय. जेजूच्या पवित्र रक्ता विशीं, जेजूच्या कश्टा वळवळ्या पाशांवा विशीं, पवित्र साक्रामेंता विशीं, देवाच्या उतरा विशीं, पवित्र सभे विशीं, इगर्ज विशीं तूं आनी होलिनेसा विशीं हें तुजें बोधीक तूं करून घेताय. आनी निमाणो गुर्तू मोगाच्या न्हू, यू वॉक इन होलिनेस. तूं पवित्रपणान जियेताय, पवित्रपणान जियेताय. पेद्रून बरयलें पयलें पत्र अध्याय 1 पयल्या अध्यायांत 2 वचन सांगता. बापान तुका विंचला, ताच्या पवित्र आत्म्यान तुका पवित्र कर मागला. बापान तुका विंचला, पवित्र आत्म्यान तुका मागला. तूं नितळ जालाय, तूं परिशुद्ध जालाय. देव तुका चड आनी चड कृपा दिवं, चड आनी चड कृपेन तुका भरूं. तूं पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळी फाताक तुजें तावन मेकळें करताय, फाताक तुजें तावन मेकळें करताय. फातकाचो खांटाळो तुका येता, फातकाचो वासो तुजे थंय लागीं येवंक तूं सोडिनाय. फाताक तुका काळें दिसता आनी सत तुका उजवाड हाड दिता. देव कसल्याचो द्वेश करता गी, देव कसलो द्वेश करता गी, तुवें देवा बरीत तुवें ताचो द्वेश करूंक पडटाय. देव कसल्याचो द्वेश करता तसल्याचो तुवें द्वेश करताय. देव कितें हेट करता तुवें तें हेट करताय. फातकाक तूं रेजिस्ट करताय, तडवताय. फाताक तडवताय तूं. वय तडवच्या तूं तुजे मुखार वायट दवरिनाय. कसलेंय तुज्या मुखार कसलेंय वायट दवरिनाय. तूं जेजूचो मोग तूं दवरून खणयताय. तुज्या मुखार बोगसाणें दवरून खणयताय. तुज्या मुखार सत आनी नीत दवरून खणयताय. कसलेंय वायट तूं दवरून खणयनाय. वायटा विशीं तूं उलयनाय. तें वायट तावन तूं सपरेट जाताय, वेगळें मेकळें जाताय तूं. वायटा तावन तूं सपरेट जाताय, मेकळें जाताय. तीं देवाच्या आजारपणांत तीं जियेतात. वायटांतून मेकळें जातना देवाच्या आजारपणांत सकाळीं तावन सांजे म्हणसर आनी 24/7 तूं देवाच्या आजारपणांत तूं जियोंक प्रयत्न करताय. हे जावन आसात 7 गुर्तू मोगाच्या न्हू. आमचे थंय पवित्र आत्मो वर्त्या मापान वस्ती करता. पवित्र आत्मा आमच्या काळजार आस करता म्हणल्याचे 7 गुर्तू.
ऑपॉर्च्युनिटी उडा कड्या सल्वासा विशयान तुका कॉन्फिडन्स आसा. म्हाका हांव देवाचें बाळ म्हणल्यार तुका बघता. देवोत साल गॉडली कॅरेक्टर तुजे थंय येता. गॉडली तुजी साल देवतपण दिसून येता तुज्या सालींत उतरां करण्यांनी. देवाचे उतार दिवंक तूं तिसरें जावन आसा. देवाचे उतार दिवंक तुका कठीण उर्बा येता. एका तरेची कठीण उर्बा मागण्या रजारांत आनी सक्रामेंतांत तुका कठीण उर्बा. तुका सेवेंत जेजूच्या मोगान बरोवन सेवेंत तुका मस्त उर्बा देवाचे उतार दिवंक तुका कठीण उर्बा. सो तें गिफ्ट ऑफ टंग्स आसल्यार गिफ्ट ऑफ टंग्स भासांनी उलोवचें देणें आसल्यार तुका तुजें थंय पळयत तो रास करता म्हणल्यार निगंट जाता. देखून जेजूचो मोग तुज्या काळजान बरोवन पॅशन फॉर लव, पॅशन ऑब्सेस्ड विथ द लव ऑफ जिजस तुजे थंय आसा जाल्यार, जेजूचो मोग तुजे थंय आसा जाल्यार तो व्हडलो गुर्तू पळयतात म्हूण तुजे थंय रास करता म्हणल्यार सो गुर्तू. सता विशीं कळीत जाता तुका. सता विशीं चडान चड सता विशीं जाणा जावंक तूं उर्बायर भरताय तर जाल्यार सता विशीं कळीत जावंक तुका सता विशीं चड जाणा जावंक तुका आशा आहा जाल्यार पळयतात पावन तुजे थंय रास करता म्हणून. आनी सत्व गुर्तू जावन आसा पळयतात पावन तुजे थंय आसा म्हणल्यार सो सत्व गुर्तू जावन आसा. होलिनेस देवोत जिणी तूं देवताय. देवत होलिनेस देवासांव देवोत जिणी पवित्र जिणी जिवंक तूं आशेताय. ह्या सात गुर्तू थंय कितले गुर्तू तुजे लागीं तुजे थंय आसात. मोगाच्या भावा मोगाच्या भयणी, कितले गुर्तू आमचे लागीं आसात. सो आमच्या लागीं थोडे गुर्तू आसूं पुरो. हे 7 गुर्तू हांवें सांगले. ह्या बायबलांत हांव सोदून गेलो 7 मेळ्ळे म्हाका. देखून हे 7 गुर्तू आसात पळयतात म्हजे थंय रास करता. हांचे कितले गुर्तू तुजे थंय आनी म्हजे थंय आहात. थोडे आसूं पुरो. थोडे गुर्तू आसात. थोडे गुर्तू म्हजे थंय ना जावंक पुरो. पूण थोडे वाडोवन येवचे आसात. प्रगती आसा सर. ते थोडे वाडोवन थोड्या लागीं हांव पळयता पयलें गुर्तू नासले. 7 गुर्तू नासले. आतां 4-5 गुर्तू दिसून येतात मागण्याच्या मनशा लागीं. थोडीं दुबयतावन आयिल्लीं आनी पुरा तांचे थंय गुर्तू आसात. थोडीं गल्फांतावन, थोडीं अमेरिकांतावन, थोडीं युरोपांतावन, थोडीं लंडनांतावन, ऑस्ट्रेलिया न्यूझिलंडांतावन आयिल्लीं तांचे लागीं आसात. तांचे लागीं हे गुर्तू आसा. थोडे पळयतात आसा म्हणलें दाखयता ती तांचे उतरां करण्यांनी दिसून येता. थोडे गुर्तू आसात. देखून थोडे वाडोवन येतात. प्रगती आसा. प्रोग्रेस आसा थंय मोगाच्यानो. तुजे थंय प्रोग्रेस आसा जे पळयतात पावचे वाडोवन येवचे गुर्तू इन प्रोग्रेस. देखून हे गुर्तू आसात तर भियेनाका. हे गुर्तू ना तर जेजूक मेळ मागण्यांत, सक्रामेंतांत जेजूक मेळ, देवाचे उतार आशे, देवाचे उतार वाचून, सक्रामेंतांत मेळोवन, मागण्यांत मेळोवन जेजूच्या लागीं तूं ये. पळयतात बरो आनी पळयतात तुका आदार दिता. पळयतात तुका थांग दिता. पळयतात तुका आपयता. होली स्पिरीट इज कॉलिंग यू. पळयतात तुका आपयता. तो तुका राखोवन आसा. सोमी तुका राखोवन आसा. सोमी तुका आयकता. सोमी तुका पळयता. सोमी तुजो मोग करता. सोमी तुका बक्षिता. तुज्या पाताक धुवन काडटा आनी पवित्र करता तुका. ये तर जेजू लागीं आनी बरो पळयतात बरलो जाल्यार जेजूच्या मोगांत तूं भरताय. जेजूचो मोग वळटा. जेजू नडल्यान सल्वासांव तुजें जाता. सर्वेस्पर देव तुका आशिर्वादांनी बरोवन दी. ह्या 7 गुर्तांत सडावत गुर्तू तुजे थंय आसूंक, ते प्रोग्रेस जावंक, तुजे थंय डेवलप जावंक, अभिवृद्धी जावंक सर्वेस्पर देव तुजे काळजाचेर तुज्या मतीचेर आशिर्वाद घालून दी. तुका पळयतात बळादीक रास करूंक, पळयतात तुजे थंय बळादीक रास करून तुका आशिर्वादीत करून दी. पळयतात रावळेर तूं जावंक बेचावन दिवन दी. आमेन. दिव्यवाणी